व्यार आनी वहिवाट आयचे ह्या कार्यक्रमांत तुमकां हांव परिचय दितां. डॉक्टर मारिया प्रमिळा, चार्टर्ड वेल्थ मॅनेजर, PhD in finance, author, speaker and financial wellness specialist. डॉक्टर मारिया, व्यार आनी वहिवाट कार्यक्रमाक तुका स्वागत. देव बरें करूं. येस. आतां पयिल्लें सवाल म्हणजे तुका पयशे, धन आनी संपत्ती हे विंगड वस्तू ह्यो. पयशे, मनी, धन, वेल्थ आनी संपत्ती. ओके. कशे मॅनेज करचे, कित्या खातीर मॅनेज करचे आनी फायनान्शियल लिटरसीची कोणाक चड गरज आसा? ओके. पयल्या सुवातेर म्हाका हांगासर पयल्या तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी निजाकी हो भोव गरजेचो टॉपीक तुमी विंचून काडला. सेकंड सवाल पयलीं हांव आन्सर करतां, कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमी विचारलें फायनान्शियल लिटरसी कोणाक गरज आसा गे म्हणून सांगून. आमी आतां भारताची सर्वे काडली जाल्यार सगळ्या भारताच्या लिटरेट मनशां पैकी 27% लोक मात्र फायनान्शियली लिटरेट जावन आसा. तर लोक शिकोनांगी खंडी जावन हर एकलो लोक शिकला, आज व्हड व्हडले डिग्रीज तांचे लागीं आसात. पूण तरीकी लोक कश्ट जाता, कित्याक म्हणून सांगल्यार तांचे कडेन फायनान्शियल लिटरसी ना. आतां जायते जाणांक चिंतूंक पुरो हें कालें एक नवो सब्जेक्ट हाडून येयला आतां फायनान्शियल लिटरसी म्हळ्यार कालें गे म्हणून सांगून. तुमी खंयच्याय कॉलेजीक वचा, खंयच्याय इस्कलाक वचा, आमकां हे दोळो पयशां विशयान कोणी शिकयनात. मे बी बेजीक आमकां पयशे म्हळ्यार कालें, करन्सी म्हळ्यार कालें, प्लस मायनस करचें, बड्डी वेव्हार ते मात्र इल्ले बेजीक आमकां शिकयतात. सोडल्यार एक्चुअल पयशे आयल्या उपरांत ते कशे उरोवचे, खंयची साधनां आसात. तुमी रिटायर्ड जायचे जाल्यार नॉर्मली कशें करतात गे म्हणून सांगल्यार मस्तू वर्सां रिटायर्ड जावंक एक 5 वर्सां आसतना प्लॅन करतात. रिटायर्ड जावंक एक 10, 20, 25 वर्सां आसतना प्लॅन केलें जाल्यार कितले सुलाभायचे जाता. आजकाल स्कॅम्स मस्तू सट्टेत आसात आनी ती स्कॅम्स आतां जाल्ली न्ही. तुमी आदली हिस्ट्री कान गेले जाल्यार मे बी 25, 30, 50, 60 वर्सां पयलीं स्कॅम्स आसले. पूण विविध तरांची स्कॅम्स आसात. कशें आधुनीक काळ चेंज जात आसता की तशेंच स्कॅम इल्लेशे वेरिएशन जावन येत आसात. आनी विल्ला विशयान जावंक पुरो, रिटायरमेंट प्लॅनिंगा विशयांत, इन्शुरन्सा विशयांत, इन्वेस्टमेंटा विशयांत, फायनान्शियल गोल सेट करच्या विशयांत, लोन कान घेतात, लोन कशें मॅनेज करचें हाच्या विशयांत आमचे इस्कॉलांनी जर तर शिकयल्लें तर जाल्यार लोक आज कश्टाक पडतो नासलो. पूण तांचे प्रॉब्लेम न्ही, कित्याक सिलेबसान ते ना, तांकां एडिशनल करूंक की कश्टांचें पडटा. त्या खातीर मनीस जावन जल्मल्ल्या हर एका व्यक्तीक जो कोण मुखार पयशे आपणाक जाय जे म्हूण चिंता आनी एक बरें कुटाम ह्या समाजान कांय मनी एक बरीं कार्यां करी जे लोकांक इम्पॅक्ट जावचें तसलें कालें करी जे म्हूण चिंता, त्या हर एक व्यक्तीक फायनान्शियल लिटरसीची गरज आसा. तो जावंक पुरो ग्रेस्त, जावंक पुरो दुबळो, बट हर एक लाकी फायनान्शियल लिटरसीची गरज आसा. आतां पयलेंचें म्हजें सवाल कशें करीचे, फायनान्स ही आस्त संपत्ती कशी मॅनेज करचे आनी कित्याक मॅनेज करचे म्हणून सांगलें हांवें. वय आतां हें भोव गरजेचें. आतां मनीस जावन जल्मल्ल्या हर एकल्याकी पयशे करचे हक्क आसा. आमच्या बायबलान ती बरोवन घालां, देवानी जायते ओपारी मुखांतर सकिलां, एक दांतलो वांटो तुमच्या दुबळ्या धाकट्यांक दिया, ते पयशा विशयांत लिसांव. ताच्या उपरांत तेगा नौकरांची या तेगा 3 तालेंताची एक ओपार सांगिल्ली, तातूंत कोणें पयशे करुनांत वृद्धी करुनांत ताचे कडेन आशिल्ले काण दुसऱ्याक म्हळ्यार कोणें चड केल्यात ताका दिले, कोणें चड केल्ले ताका चडत दिले देवान. सो ही पुरो असली जायती एक तालेंत एक ओपारी जावंक पुरो, जायती गणितां जावंक पुरो देवान सांगल्यांत, ह्या जेजून आमकां ताच्या शिकोवणेंत शिकयल्यांत. सो हर एकल्याकी पयशे करचे अधिकार आसा, हक्क आसा आनी पयशे उरोवची हक्क आसा. आतां कशें उरोवचे गे म्हणून सांगून नॉर्मली आमी कालें करता म्हळ्यार पयशे आमच्या पॉकेटीक आयिल्लेत, पयलीं आमी प्लॅन करचे पयशे खंय वतात गे म्हणून सांगून. जावंक पुरो रेंट, जावंक पुरो आमचे EMIs, जावंक पुरो भुरग्यांचे एज्युकेशनाक कर्ज फस्ट लिस्ट करता. पूण तांत उरोवचे कितले म्हणल्या विशयांत कोणी चिंतिनात. पुरा गेल्या उपरांत कांय इल्लें उरयल्यार हांव खंय मनी वृद्धी करता म्हणल्या विशयांत चिंतात. त्या खातीर पयलें म्हज्या लेखांनी हांव कालें म्हणटात एक 7-8 वर्सां पयलें शिकल्लीं, म्हाका कोणी शिकोवन येतलें. पयशे आयिल्ल्या तक्षणा
जर तर तुम्ही 20 to 30% जर तर तुमच्या खातीर जर तर उरयतात आनी खाली उरोवन बेड्डा बंद दवरचे न्ही, ते उरयल्ले पयशे तुमी सारक्या जाग्यार घाली जाय. आनी घालतना आजकाल इन्फ्लेशन कितलें आसा, गव्हर्मेंट म्हणटा 7% म्हणून सांगून, एक्चुअली एज्युकेशन इन्फ्लेशन 10%चे किसड आसा, मेडिकल इन्फ्लेशन 14%चे किसड आसा, ट्रॅव्हल इन्फ्लेशन 20%चे किसड आसा. हे सगळेचे की 1-2 ते 3% एक्स्ट्रा आयले तर जाल्यार तुमी बचाव ना, तर जाल्यार तुमी कितें पुंजावन दवरलां पळय तांतल्यान तुमी काडीचे पडटा. सो त्या खातीर पयशे उरोवचे, पयशे वाडोवचे, संपत्ती वाडोवचे आमचे अधिकार हक्क, आनी आमी हर एकल्यांनी तें करूंक आसा. ताका एकच सोल्युशन म्हूण ना, आपल्या आपल्या फिनान्शियल गोल्साक तांच्या खर्चाक तांच्या इन्कमाक दोन विविध सोल्युशन्स आसतात. मे बी तुमी मुखेल क्वेश्चनांत आसा तर जाल्यार आमी त्याच्या विशयांत आमी डिस्कस. ओके, तुमी सगळ्यांची वेल्थ टू लायफ आनी फायनान्स चॅपल ही 2 कार्यक्रमां कशीं आनी कोणाक उपकारा पडटात? ओके, वेल्थ टू लायफ म्हजी कंपनी. हांवें 6 वर्सां पयलें कंपनी स्टार्ट केल्ली आनी ह्या कंपनींत हांव जायत्या लोकांक फायनान्शियल सर्विसीस जावंक पुरो, कोचिंग जावंक पुरो, हें हांव शिकयत येता आसा. दॅट इज अ वेल्थ टू लायफ. तेंत फायनान्स चॅपल म्हणलें हांवें 3-4 वर्सां आदीं एक कम्युनिटी स्टार्ट केली, म्हणल्यार एक समुदाय. आतां लोक कालेंगे म्हणून सांगल्यार आज येयलो, आज हांवें कालें तांकां शिकोवन दिली, फाल्यां सकाळीं तांकां पुरो समजता म्हणना, कित्याक ह्यो नवोच सब्जेक्ट आनी आमी तांकां हँड होल्डिंग करूंक आसा. ती आमच्या संगत आसत जाय. वर्सा म्हयन्याक जायते बदलावण जातात आसा आनी मुनीसय बदलता. सो ताचे आतां आसले एस्पिरेशन्स बदलतात, ताचे गोल्स बदलतात, ताचे इन्कम बदलता, ताचे खर्च बदलता. आमी हर एक पटी ताच्या सांगात आसून ताका सांगात दिवंक आसा. त्या खातीर हांवें फायनान्स चॅपल म्हणलें कम्युनिटी स्टार्ट केल्या आनी आमच्या सांगात रावतात, ती शिकतात आनी दुसऱ्यांक शिकयतात. हे फायनान्स चॅपल. हें तुमचें काम बारी बरें. ओके, फायनान्स चॅपलान तांकां शिकोवचें आनी तांणी दुसऱ्यांक शिकोवचें, तांणी शिकचें. व्हेरी गुड. तुमच्या ह्या वहिवाटांत तुमचो गिरायक या क्लायंट्स कोण, कितल्या जाणांक तुमी येदोळ मेळ्ळ्यात आनी कितल्या जाणांचें जिवीत तुमी बदललां? ओके, हे कश्टांचे सवाल सांगूंक, कित्याक एक्झॅक्ट काउंट म्हजे कडेन नात, पूण वय अंदाज. आतां म्हजे गिरायक कोण गे म्हणून सांगल्यार एनीबडी हू वॉन्टेड टू लर्न, कोणाकी जर तर पयशा विशयान शिकोवंक आसा आनी पयशांच्या संबंध विशयान शिकोवंक आसा, ते म्हजे क्लायंट्स. तुमी म्हजे कडेन विचारले तर जाल्यार 15 वर्सांत हांव 70 वर्सां मुसरले म्हजे स्टुडंट्स आसात. ओके, हे म्हजे क्लायंट्स म्हणून सांगता. आनी फायनान्शियल सर्वीस कांय ते शिकचे. ओके, शिकोवंक आसक्त आसले आनी फाल्यां सकाळीं कांय मनी जिणेंत बदलावण करीचे म्हण आसले. आनी फायनान्शियल सर्वीस घेतिल्ले पर्सनली म्हजे 1,000चे की वयर क्लायंट्स आसात आनी 12,000चे की चड लोकांक हांवें विविध संघ संस्थे मुखार जावंक पुरो, हांवें दुबयंत, कुवेटांत आनी पुरो पर्सनली फिजिकल इव्हेंट्स केल्ले. ताच्या उपरांत ऑनलायन जायते इव्हेंट्स केल्यात आनी जायत्या कॉलेजींनी, जायत्या इस्कलांनी, जायत्या काय म्हणटा कॉर्पोरेट्सांनी तांच्या कंपनीक वचून जायते कडेन हांवें पर्सनल फायनान्सा विशयांत शिकोवन दिल्या. अशें सगळ्यांचे सांगता गेलें जाल्यार कांय 12,000चे की चड लोकांचे इम्पॅक्ट जाला. सो कितल्या जाणांचें जिवीत बदललां? डेफिनेटली कांय 1,000 वयर लोकांचें जिवीत बदललां. कित्याक रिसेंटली हांवें गणीत सांगचें तर जाल्यार कुटुंब म्हाका येवन सांगता, तूं मॅनिफेस्टेशना विशयांत या मनी मॅनिफेस्टेशना विशयान शिकयल्लें आनी आमी सांगता कुटुंबांनी बसून मॅनिफेस्टेशन गोल कार्ड विज्युअलायजेशन केल्लें आनी आमचें सगळें तूं कितें बरयलें आमी तें फुलफील केलां म्हणालें. ते संतृप्ती. आनी व्यक्ती केवल 1 वर्सान जो कितें तो पयशे करतलो ताचे की चड मल्टिपल सोर्सीस ऑफ इन्कम म्हणटा ताचे विशयान हांव शिकयतां. सो ताणें 50 लाखाचे की चड 1 वर्सान इन्कम अर्न केलां ताणें नॉर्मल करच्याकी. सो आय थिंक दीज आर द सम इम्पॉर्टंट थिंग्स वीच आय कॅन हायलायट. बट डेफिनेटली मस्त जाणां आसात, म्हजे फॅन्स आसात, मस्त म्हजे सबस्क्रायबर्स आसात, ते पुरो इम्पॅक्ट जाल्ली मनशां.